नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। देशात स्किल द नेशन चॅलेंज अभियानाक राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी सुरवात। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या आदारान देशात एक सकारात्मक बदल घडोवन हाडटा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू। देशातली पहिली वंदे भारत स्लीपर गाडी बेगीनूच गुवाहाटी आणि कोलकाता हांचे मदीं धांवतली। स्वदेशी तंत्रज्ञानाचो उपेग करून तयार केल्ले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनीची ट्रायल यशस्वी थारिल्ले। गोंयाक 5 नवे GI टॅग मेळ्ळे। हातूंत ताळगांवची वांयगी, हिलेरियो आंबो, कळंगूट तांदूळ, काजू आणि मुसराद आंबो हांचो आस्पाव। नव्या वर्साच्या स्वागता खातीर स्वित्झर्लंडात जमिल्ल्या एका बारात उजो लागून कितल्याशाच लोकांक मरण। घडणुकेची चवकशी चालू। संगीत आणि नाचाच्या तालार संवसारभर नव्या वर्साक येवकार। नवे वर्स नव्यो संदी नवी सपनां घेवन सगळ्यांक बरी भलायकी आणि समृद्धीचे थारू अशें फुडाऱ्यांनी प्रार्थना करत लोकांक भेटयली परबीं। आणि आता खबरो विस्तारान। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या आदारान देशात एक सकारात्मक बदल घडोवन हाडटा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले। त्यो राष्ट्रपती भवनात यांत्रीक मेधा खातीर कौशल्य विकास AOAR खाला एका खासा कार्यावळीत उलयताल्यो। साबार मळार यांत्रीक मेधांचें म्हत्व वाडत आसा आनी सगळ्यांनी हें तंत्रज्ञान शिकप गरजेचें आसा अशें राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। कार्यावळी वेळार राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांक तशेंच खासदारांक AI प्रमाणपत्रां भेटयली आनी स्किल द नेशन चॅलेंज ह्या नांवाच्या राष्ट्रीय जागृताय अभियानाचें उक्तावण केलें। हो उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याक चालना दिता आनी फुडारात देशात मनीसबळ तयार करपाक महत्वाची भूमिका साकारतलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे राष्ट्रपती भवनात स्किलिंग फॉर AI रेडिनन्स कार्यावळीत वांटेकार जाले। शिक्षण आणि कौशल्य विकास विकसित भारताची बुन्याद आसा आनी हो उपक्रम AI युगात तरणाट्यांक उपेगी पडटलो अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें। AI आज के दिनों में एक इनएविटेबल विषय बन चुका है। अति आवश्यक जानकारी सबके पास रहे इस प्रकार ज्ञान उसके लिए इस प्रकार की दुनिया बन चुकी है। AI काफ़ी मात्रा में हमारी लोगों की ज़िंदगी को विशेष करके नई पीढ़ी की कामकाज को प्रभावित करने वाला है। इसलिए भारत सरकार की शिक्षा विभाग तथा स्किल डेवलपमेंट विभाग, उद्यमिता विभाग दोनों ने मिलकर इसको एक संपूर्ण अवेयरनेस कैंपेनिंग करे, उसके बारे में जानकारी दे, उनकी कोर्सेज को लेके आए, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकता से लेके डीप अंडरस्टैंडिंग तक AI कैसे मददगार हो उसके लिए कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। स्वदेशी तंत्रज्ञानाचो उपेग करून तयार केल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनीची ट्रायल यशस्वी थारली अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। देशातली पहिली वंदे भारत स्लीपर गाडी बेगीनूच गुवाहाटी आनी कोलकाता हांचे मदीं धांवतली अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी जाहीर केलें। फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गाडयेचें उक्तावण करतले। पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर
पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 4 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। या रेल्वेची निमणी हाय स्पीड चाचणी यशस्वीपणान पुराय केल्या अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी दिली। 16 कोचींची ही स्लीपर रेल्वे खास करून लांब अंतराच्या प्रवासा खातीर तयार केल्या अशेंही तांणी मुखार उलयतना सांगले। और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ह्या रेल्वेत प्रवाशां खातीर आर्विल्ल्यो सुविधा स्लीपर बस, ऑटोमॅटिक दारां आणि आधुनिक शौचालयां आस्पावीत आसा। ह्या रेल्वेत थर्ड एसी कोचात प्रवास करपा खातीर सुमार 2300 रुपया जातून जेवणाचो आस्पाव आसतलो, जाल्यार सेकंड एसी खातीर 3000 आणि फर्स्ट एसी खातीर 3600 रुपया टिकेट आसतली अशी माहिती रेल्वे मंत्र्यांनी दिली। 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियां और 6 महीने में बन के आ जाएंगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगे और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। आज संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेचो स्थापणूक दीस। 1958 स्थापन जाल्ले DRDOन भारताक संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर करपाक महत्वपूर्ण योगदान दिला। सरत्या वर्साच्या निमण्या दिसा आणि आपल्या स्थापना दिसाच्या पूर्वसंध्येर DRDOन स्वदेशी बनावटीच्या प्रलय ह्या मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली। ह्या मिसायलाचे खाशेलपण म्हळ्यार एकाच लॉन्चरांतल्यान 2 मिसायली आस्पावीत करपाची तांक प्रलयात आसा। ह्या दोनूय मिसायलींनी नेमून दिल्ले सगळे लक्ष हुपल्यात। हाका लागून देशाची संरक्षण तांक आणि आत्मनिर्भरताय अदीक घटमूट जातली। DRDOच्या स्थापना दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी शास्त्रज्ञ कर्मचाऱ्यांक परबी भेटयल्या। देशी आणि फुडाराक तयार जावपी तंत्रगिन्यान विकसीत करून DRDO सशस्त्र दळाचो आत्मविश्वास वाडयता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। काल नवी दिल्लीत प्रगती प्रो एक्टिव्ह गव्हर्नन्स आणि वेळार अंमलबजावणी करपा खातीर ICT सक्षम केल्ल्या मल्टी मॉडल प्लॅटफॉर्माची 50वी बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला जाली। हे बसकेत प्रधानमंत्र्यांनी रस्तो, रेल्वे, वीज, उदका संसाधन आणि कोळसो ह्या सारकिल्ल्या क्षेत्रांतल्या 5 गंभीर मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचो नियाळ घेतलो। हे प्रकल्प 5 राज्यांनी पातळिल्ले आसून ताचो एकूण खर्च 40,000 कोटी रुपया परस चड आसा। फाटल्या दशकात प्रगतीच्या फुडारपणा खाला पर्यावरण प्रणालीन 85 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पांक गती दिवपाक आदार दिला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। तांणी राज्यांक खास करून सामाजीक क्षेत्रा खातीर मुखेल सचिव पावण्याचेर प्रगती सारकिल्ली यंत्रणा संस्थागत करपा खातीर प्रोत्साहन दिले। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव। यदि मैं आप सभी का गुरु बना तो हम सब मिलकर धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब बृहस्पति के जीवन की वो यात्रा प्रारंभ होगी जिसमें ज्ञान है, संघर्ष है, त्याग है, क्योंकि देव गुरु बनना इतना सहज नहीं है। अंधकार में प्रकाश है वो गुरु, हर निराशा में
आस है वो गुरु। अब मैं देवगुरु बनने के योग्य हूं या नहीं, ये मैं नहीं, आप सभी मिलकर निश्चित करेंगे। महिमा देवगुरु बृहस्पति की सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। लीगल क्लैरिटी के लिए टैक्स ईयर रखना, एटलीस्ट कट द कंफ्यूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर और द असेसमेंट ईयर, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। यानी कि मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है वो उसको माना जाएगा कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बाय डिफॉल्ट, जब तक कि उसकी कोई गलती ऐसी ना पकड़ी जाए जो कि विलफुल हो। अंडर द न्यू एक्ट व्हाट हैज बीन डन इज कि सबको एक सेक्शन के अंडर डाल दिया है, कांस्टेंट रेट्स व्हिच हैव बीन रिटेन्ड इन द न्यू लॉ। सो देयरफॉर दो चीजें बहुत प्रिंसिपली जो taken care in the new act is you don't need to look at multiple provisions in the act. The Mission of Developing India प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। सापरांनी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो। संवसारभरात लोकांनी राती 12च्या ठोक्यार 2026 ह्या नव्या वर्साक व्हडा उमेदीन प्रार्थनेन आनी भौशीक मेळाव्यांनी येवकार दिलो। राती बरीच थंडी आसून लेगीत व्हडा प्रमाणात देशी विदेशी पर्यटक दर्यादेग वाठारात आयोजीत पार्ट्यांनी उमेदीन वांटो घेतना दिश्टी पडिल्ले। गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी संगीत आनी नाचाच्या कार्यावळींनी वांटो घेवन लोकांनी सरत्या वर्साक निरोप दिलो आनी एकामेकांक परबी भेटयत नव्या वर्साक येवकार दिलो। नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशांतल्या तशेंच विदेशांत स्थायीक जाल्ल्या नागरिकांक नव्या वर्साच्यो परबी भेटयल्यो। आपल्या संदेशांत नवें वर्स हें नवी उर्जा आनी सकारात्मक बदल दर्शयता अशें सांगत नवें वर्स स्वताक पडताळपाची आनी नवे संकल्प करपाची एक बरी संद आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवें वर्स बरी भलायकी आनी भरभराट हाडटले अशी आस्त उक्तायल्या। तांणी समाजाच्या शांतताय आनी खुशालकाये खातीर नव्या वर्सा निमतान प्रार्थना केली। नव्या वर्सा निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरत्या वर्सा कडल्यान शिकवण घेवन नव्या वर्साक नवी सकारात्मक सुरवात करून येवकार दिवचो अशा उतरांनी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली। वर्साच्या सुरवातेक गोंया खातीर एक उर्बेभरीत खबर। गोंयाक 5 नवे GI टॅग मेळ्ळे, हातूंत ताळगांवची वांयगी, हिलेरियो आंबो, करंगूट तांदूळ, काजू आनी मुसराद आंबो हांचो आस्पाव आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सामाजीक संकेतथळा वरवीं ही म्हायती दीत ह्या मान्यतेक लागून गोंयचे शेतकार सशक्त जातले, देशी पिकां सांबाळटले आनी हाका लागून स्वयंपूर्ण गोंय निशद अदीक घटमूट जातले, ग्रामीण उदरनिर्वाह आनी गोंयची जागतीक अस्मिताय वाडटली अशी आस्त तांणी उक्तायल्या। ही खबर आयकून गोंयच्या शेतकारां मदीं खुशालकाय पातळ्ळ्या। हाका लागून शेतकारां मदीं शेती लागवडी खातीर उर्बा मेळटली अशी आस्त समाज कार्यकर्तो आल्बर्टिना आल्मेदा हांणी उक्तायल्या। तशेंच GI मान्यतेक लागून ह्या पदार्थांक म्हत्व येतलें, पूण ताका लागून तांचें मोल हिसपा भायर वाडचें न्हय अशी इत्साय तांणी उक्तायल्या। If all the facilities are available for people to farm, it will also be a source of livelihood to a lot of people in Talegaon because it's a GI tagged item. So it will value, but we must also make sure that the people who eat it, the local people, it should not be priced out because of that. दिवचले न्हंयच्या प्रदुशणाविशीं पर्यावरणवाद्यांनी हुस्को उक्तायला। दिवचले जायत्या वाठारांनी सांडपाणी तशेंच कोयर न्हंयेत उडयिल्ल्या कारणान ह्या न्हंयेत व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जायत आसा। परिक्रमा ह्या कार्यावळी वेळार गोंयचे फामाद पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी दिवचले न्हंयच्या प्रदूषणाचो विशय नमूद केलो। केंद्र तशेंच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तयार केल्ल्या नियाळात दिवचलची न्हंय देशांतल्या सगळ्यात चड प्रदूषित न्हंयांनी आस्पावीत जाता। हाका लागून थळाव्या वाठारांत उदका पुरवणेक धोको निर्माण जातलो अशी भिरांत राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। जी आमची दिवचलची न्हंय जी आसा, जी उपनदी आसा मांडवीची, सारमाना संगातीचो संगम जाता, ही न्हंय जी आसा ही अत्यंत प्रदूषित जाल्लेली आसा आनी हेच्या पयलीं केंद्रीय प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा आनी आमच्या राज्य सरकारच्या प्रदूषण मंडळान जो अहवाल दिल्लो आसा तितून ह्या न्हंयचें प्रदूषण जें आसा हें अधोरेखीत केल्लेलें आसा। खरें म्हणजे सरकारान
आनी दिवचलची नगरपालिका आसा आनी वेगवेगळ्यो ज्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी एकठांय येवन जर कृती कार्यक्रम हाती घेतलो जाल्यार निश्चितपणान न्हंय जी आसा ही स्वच्छ निर्मळ जावंक येता आनी नगरपालिका किंवा पंचायती ज्यो आसा ह्या पंचायतींक जर ब्लू प्रिंट जाय म्हणजे आराखडो जर जाय तो आराखडो दिवपाची म्हाजी तयारी आसा. ही न्हंय ज्या पद्दतीन आयज नश्ट जाता इतिहास जमा जाता ती पळयल्या उपरांतूच एक दिवचल ह्या क्षेत्रांत म्हाजो जन्म जाल्लो तेका लागून म्हाका खूब वेदना जाता की आमची न्हंय एक न्हंय जी आसा ही अत्यंत जहाल प्रदूषित न्हंय म्हणून वळखली वयता. तिची ही वळख जी आसा ही आमी पुसून नवीन इंग्रजी वर्साक जेन्ना सामोरे वयता तेन्ना एक निर्मळ नदी आमच्या हांगासर व्हांवतली. केंद्र सरकारान वोडाफोन आयडिया ह्या दूरसंचार सेवा दिवपी कंपन्यां खातीर आधार पॅकेजीक मान्यताय दिल्या. सरकारान रीण फारीक करपा खातीर 5 वर्सांच्या काळाची सवलत दिल्या. ह्या अंतर्गत 87,695 कोटी रुपया केंद्रीय मंत्रिमंडळान फ्रीज केल्यात. ह्या कंपन्यांक हे रीण फारीक करपा खातीर 2031 ते 2032 ते 2040 ते 2041 मेरेन इतली मुजत दिल्या. हाका लागून संकश्टांत आशिल्ल्या ह्या कंपन्यांक संकश्टांतल्यान उबारपा खातीर बरी संद मेळटली. अस्तंत बंगालात चालू आशिल्ल्या SIR प्रक्रियेचे फाटभुंयेर राजकीय झूज चालू आसा. ह्या प्रकरणात वेंचणूक आयोगान हेर मागासवर्गीय कार्डधारकांच्या दृश्टीन एक म्हत्वपूर्ण निर्देश दिला. वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला की उच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्या 113 मागासवर्गीय समाजांचे प्रमाणपत्र SIR प्रक्रियेत मान्य करचे ना. राज्य सरकारान वोट बँक राजकारणा खातीर ह्या मागासवर्गीय समाजाच्या प्रमाणपत्रांचो दुरुपयोग केला असो वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला. 2010 ते 2024 आरक्षणाक नमूद केल्ल्या 140 मागासवर्गीय समाजाची प्रमाणपत्रां वेंचणूक आयोग मान्य करतले अशें स्पश्टीकरणूय वेंचणूक आयोगान दिला. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में. हम कर रहे हैं नए साल का स्वागत. नए सपने, नई उम्मीदें और नए वर्ष का मनाएंगे जश्न. ला रहे हैं आपके लिए शानदार परफॉर्मेंसेस, फ्यूजन बैंड, फ्रेंच डांस, लिटिल कथक परफॉर्मेंस और मैं ले जाऊंगा आपको जादुई दुनिया में. कुछ न्यू ट्रिक्स और न्यू एनर्जी के साथ 1 जनवरी शाम 5 बजे और पुनः प्रसारण 4 जनवरी रविवार 12 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयली खबरो. स्वित्झर्लंडांतल्या आल्पायन स्की रिसॉर्ट शारांत कांच मॉन्टाना हांगा नव्या वर्साच्या उत्सवा वेळार एका बार्रांत जाल्ल्या विस्फोटांत कितल्याशाच लोकांक मरण आयलां आनी जायते जाण
जखमी जाल्ल्याची माहिती आसा. स्वित्झर्लंड पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या वेळा प्रमाण सुमार 1.5 वरांचेर एका फामात बार्रात उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण अजूनय कळूंक ना. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळावी यंत्रणा घडणूक थळार पावली आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. प्रशासनान ह्या घडणुकेची चवकशी करपाचे निर्देश दिल्यात. विकसित भारत जी रामजी येवजणे अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या अहिल्या जिल्ह्यात एका खासा ग्रामसभेचे आयोजन झाले. या ग्रामसभेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान वांटेकार जाले. या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मनरेगा येवजणेत आशिल्ल्या त्रुटी विशीं म्हायती दीत जी रामजी येवजणे विशीं लोकांक जावपी फायदे नमूद केले. हाचे पयलीं बेरोजगारी भत्तो दिवपा खातीर तरतुदी नाशिल्ल्यो, पूण आतां काळ बदलला. सरकार रोजगार दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे. इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो. तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा. राजस्थानांतल्यान टोक जिल्ह्यात डीएसटीन एक व्हड कारवाय करतना व्हडा प्रमाणात अवैध विस्फोटक सामग्री जप्त केल्या. पुलिसेक मेळिल्ले सूचने प्रमाण बुंदींतल्यान एक गाडी विस्फोटक सामग्री घेवन भायर सरल्या. ह्या उपरांत नाकाबंदी करत पुलिसेन ह्या गाडयेक थांबोवन 150 किलो अमोनियम नायट्रेट आनी डेटोनेट्स जप्त केल्या. आरोपींनी ही सामग्री युरियाच्या पोतयांनी भरून दवरिल्ली. हे विशीं अदीक म्हायती टोक पुलीस स्थानकाचे CTCO मृत्युंजय मिश्रा हांणी दिल्या. ये मारुति सियाज गाड़ी जिसमें एक्सप्लोजिव जब्त किया गया, और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था. इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए. इसके साथ 1100 मीटर के साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं, और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है. आता बेगीनूच ओला आणि उबर ह्या टॅक्सी सेवा दिवपी कंपन्यांच्या मक्तेदारीक आळो बसतलो. ओला, उबर आणि रॅपिडोल ह्या कंपन्यांचे वाडटे दर आणि कॅन्सलेशन हांका लागून गिरायकांक जावपी त्रास हाचेर सरकारान एक मुखेल पावल घेतला. आयज सावन देशांत नवी टॅक्सी सेवा चालीक लागतली, जाचें नांव आसा भारत टॅक्सी अशें आसा. ही कॅब सर्व्हिस हेर टॅक्सी सेवा दिवपी कंपन्यां सारकी ना. भारत टॅक्सी सरकार संचलीत आसतली, जातूंत ड्रायव्हर आनी प्रवासी दोगांकूय लाव जातलो. तशेंच ऑटो आनी बायक ह्योय विकल्प प्रवाशांक खातीर उपलब्ध आसतलो. ह्या भारत टॅक्सी सरकार संचलीत टॅक्सी प्लॅटफॉर्मा वरवीं टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह स्थापना जातली, जातूंत ड्रायव्हरांचे हीत जपतले. तशेंच गिरायकांनी फारीक केल्ले पयशे ड्रायव्हराक पुराय तरेन मेळटले. त्या भायर ड्रायव्हरांक पगारवाडूय मेळटली. अतिरिक्त दबावा शिवाय गिरायकांक आतां बरी सेवा मेळटली अशें आश्वासन सरकारान दिलां. हाका लागून ड्रायव्हर अर्थीक दृश्ट्या सशक्त जातले. भारत टॅक्सीचे बुकींग सरकारी भारत टॅक्सी ॲपा वरवीं जातले. रायडर आनी ड्रायव्हर हे दोगूय मोबायलाचेर गुगल प्ले स्टोरांत वा ॲपल ॲप स्टोरावेल्यान हे ॲप डावनलोड करपाक शकतले. प्रवाशांक जर कॅब सर्व्हिस घेवपाची आसा जाल्यार रायडर ॲप डावनलोड करचें. ह्या ॲपांत कॅब सर्व्हिस दिवपाक इत्सूक ड्रायव्हरांनी ड्रायव्हर ॲप डावनलोड करचें पडटलें. ह्या सेवे खातीर पयल्या 4 किलोमिटराक 30 रुपया लागू जातले. 4 ते 12 किलोमिटरा खातीर 23 रुपया प्रति किलोमिटराक भाडें लागू जातलें. लांब प्रवासा खातीर 18 रुपया प्रति किलोमिटर भाडें लागू जातलें. संवसारांत सगळ्यांत अदीक पान आनी तंबाखूचें सेवन करपी देशांत चीना उपरांत भारताचो नंबर लागता. संवसारीक भलायकी संस्थेच्या नियाळा प्रमाण भारतांत 15 वर्सां पिराये वयर सुमार 25 कोटी परस अदीक लोक धुम्रपान करतात. सुचोवण्यो करून लेगीत हो आंकडो कमी जायना हें पळोवन सरकारान आतां कडक पावलां उबारल्यात. सरकारान तंबाखू आनी खावच्या पानांचेर नवीन कर लागू केला आनी हो कर 1 फेब्रुवारी सावन लागू जातलो.
हाका लागून विडी, सिगरेट आनी पान मसाला आनीक म्हारग जातले. केंद्र सरकारान हे विशीं अधिसुचोवणी लेगीत जारी केल्या. तंबाखूच्या पदार्थांचेर एडिशनल एक्सायज ड्युटी लागू जातली. पान मसाल्यांचेर नवो सेस लागतलो. तशेंच GST रेट धरून नवो टॅक्स लागू जातलो. तंबाखू आनी पान मसाल्यांचेर 40% GST लागू जाता. विडीचेर 18% GST लागू जाता. संसदेत डिसेंबरात 2 विधेयकां पारीत जाल्ली. हातूंत तंबाखू पदार्थांचेर अदीक कर लावपाचेर निर्णय घेतिल्लो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशात स्किल द नेशन चॅलेंज अभियानाक राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी सुरवात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रगिन्यानाच्या आदारान देशात एक सकारात्मक बदल घडोवन हाडटा. राष्ट्रपती मुर्मू. देशातली पहिली वंदे भारत स्लीपर गाडी बेगीनूच गुवाहाटी आनी कोलकाता हांचे मदीं धांवतली. स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून तयार केल्ले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनीची ट्रायल यशस्वी थारिल्ल्याचे रेल्वे मंत्र्यांनी दिली माहिती. गोंयाक 5 नवे GI टॅग मेळ्ळे. हातूंत ताळगांवची वांगी, हिलेरियो आंबो, कळंगूट तांदूळ, काजू आनी मुसरात आंबो हांचो आसा आस्पाव. नव्या वर्साच्या स्वागता खातीर स्वित्झर्लंडात जमिल्ल्या एका बारात उजो लागून कितल्याशाच लोकांक मरण. घडणुकेची चवकशी चालू. आनी संगीत आनी नाचाच्या तालार संवसारभर नव्या वर्साक येवकार. नवे वर्स नव्यो संदी, नवी सपनां घेवन सगळ्यांक बरी भलायकी आनी समृद्धीचे थारू अशें फुडाऱ्यांनी प्रार्थना करत लोकांक भेटयली परबी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.